6 महिन्या उपरांत आता परतून एकदा घरगुती आणि व्यावसायिक सिलिंडराची दर सरकारान वाडयल्या। ताका लागून सामान्य जनतेक म्हारगायेचो बरोच फटको बसला। घरगुती सिलिंडरा फाटल्यान 50 रुपया जाल्यार व्यावसायिक सिलिंडरा फाटल्यान 350 रुपया वाडल्या। पयलीं घरगुती सिलिंडराचो दर आता वाढून 1117 पावला जाल्यार व्यावसायिक सिलिंडराचो दर 2180 चेर पावला। वो प्रायस आता लास्ट मंथ आसलो 1067 रुपीज आणि रातच्यान म्हणजे रातचे 12 रेट चेंज जाल्या आणि 50 रुपया तितून इन्क्रीज जाला। सो आता जो घरगुती गॅस आमी डोमेस्टीक म्हणटा पळय तेजो प्रायस आता 1117 रुपीज जाला। तसोच कमर्शियल जे हॉटेल लायनींग बीन पळय जे सिलिंडर्स वापरता तेजो 350 रुपया 50 पैसे तितून वाड जाल्या। आणि लास्ट मंथ जेन्ना पळय तेजो प्रायस आसलेलो 1830 रुपया 1830 रुपया आसलो आणि आता तितून 350 रुपयाची वाड जाल्या। तेज्या पयलीं लास्ट मंथ आसलो 2100 रुपया तेन्ना तितून तो रेट कमी जाल्लेलो। 3 सिलिंडर पळय फ्री म्हणटा पळय तशें अजून आमकां काय अपडेट ना, पण जे ऑयल मिनिस्ट्रीची गायडलायन्स आसा पळय त्या प्रमाणे ते 3 सिलिंडर फ्री म्हणटा पळय न्हू ते जे प्रायम मिनिस्टर उज्ज्वला योजना पळय जी आसा आनी जे बिलो पॉवर्टी लायन पळय जे पळय कोण आसा पळय तांकां तेंच्यांनी कनेक्शन्स घेतल्या पळय तांकां म्हणून अशें हांवें ऑयल मिनिस्ट्रीच्या गायडलायन्साच्या प्रमाणे ते इन्फॉर्मेशन म्हाका खबर आसा, पूण आमकां अजून ऑफिशियली तशें काय येवंक ना अजून कित्याक आनी ती 3 फ्री सिलिंडर ते PM अंडर म्हणजे उज्ज्वला योजने अंडर कोणाक कनेक्शन आसा पळय तांकां ते आसा। म्हणजे नॉर्मल अशें BPL आनी APL अशी कार्ड आसा तांकां ती अजून हें करूंक ना, पूण सरकाराचें ते डिसिजन।